इतिहास सावलूचें आपोवणें चॅप्टर 9. इतल्या म्हणसर सावलू सोम्याच्या शिसांचो आपूण जीव काडटलो म्हूण तांकां भेंकडावंक भोंवतालो आनी हे आशेन ताच्याच जिवाक थार नासलो. तो परम याज्ञीक आशीं गेलो आनी हे वाटेच्यान आपणाक मेळटी त्या पाटलावदारांक, दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेरुजाल्याक हाडूंक दमास्काच्या देवस्थानांच्या वडिलांक दिवचीं ताणें पत्रां मागलीं. दमास्काचे वाटेर शारा लागीं पावतां पावतां अवचीत स्वर्गावेलो एक उजवाड ताचे सोभोवतीं परजळ्ळो. तो धरणीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू, सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. आतां ऊठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवास कोत्ताले ते थोटाकून मोने जाले, कित्याक तांणी ताळो आयकलो खरें, पूण कोणाकूच पळोवंक नासलो. सावलू जमनी वेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दमास्का पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दमास्कांत आनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. आनानियास. तेन्ना ताणें जाप दिली, ओ पळय हांव आसां सोम्या. सोम्यान ताका म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यान वच आनी जुडासाच्या घरांत तारसुसाच्या सावलू म्हणलोल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें कोत्ता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक आनानियास म्हणलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण सावलून दर्शनांत पळयलें. तेन्ना आनानियासान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुजाल्यांत तुज्या भक्तांक ताणें कितले कोश्ट दिल्यात ते विशीं जायत्या जाणां कडचें हांव आयकलां. आनी तुजें नांव घेतल्या सोमेस्तांक धरून म्हूण मुखेल याज्ञीकाची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान ताका जबाब दिलो, तरी आसतना तूं वच, कित्याक राष्ट्रां तशेंच राजां मुखार आनी इस्रायल परजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विंचून काडलोलें हातयार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलों. तेन्ना आनानियास गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेच सावलूचेर आपले हात धरून ताणें म्हणलें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका पत्ती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरोंक तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या सोम्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूच्या दोळ्यांतलीं खवळां कशीं भूंय पडलीं आनी ताका नव्यान नदर आयली. आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. सावलू दमास्कांत देवाचें उतर परगट्टा. दमास्कांत शिसां बरोबर थोडे दीस सारल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. ताका आयकतालीं तीं सगळीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें नांव उच्चारतल्यांचो जेरुजाल्यांत भस्म करूंक वावुरतालो तो आनी हांगा आसलोल्या शिसांक धरूंक मुखेल याज्ञीका फुडें व्हरूंक हांगासर आयिल्लो तो मनीस होच न्हय. पूण सावलू अदीक बलिश्ट जायत वेतालो आनी जेजू क्रिस्त म्हूण रुजू करून दमास्कांत रावतल्या जुडेवांक गंडोलाक घालतालो. जायत्या दिसां उपरांत जुडेवांनी सावलूक जिवेशी मारूंक घुडमेल केलो. पूण ही खबर सावलूक पावली. ताचो प्राण काडूंक दारवंट्याशीं ते रात दीस पारो करून आसले.
पूण शिसांनी ताका वेलो आनी एके पांटल्यान घालून ताका रातचो कोटा वेल्यान देंवयलो. सावलू जेरुजाल्यांत पावलो तेन्ना शिसांच्या जोम्याक एकठांय जावंक तो प्रयत्न कोत्तालो. पूण तीं सगळीं ताका भियेंतालीं. तो खरेंच एक शीस जाला म्हूण सोत मानूंक तीं फाटीं सरतालीं. बर्नबासान ताका घेतलो आनी धर्मदूतांशी व्हेलो. आनी वाटेर आसतना सोमी सावलूक कसो दिश्टी पडलो आनी कितल्या काळजीदारपणान सावलून दामास्कांत जेजूच्या नांवां शुभ वर्तमान परगटलें हें सगळें बर्नबासान ताका सांगलें. तेन्ना सावलू तांचे बरोबर जेरुजाल्यांत भोवूंक लागलो आनी उर्बेन सोमयाच्या नांवान ताणें प्रवचन करूंक सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुडेवां कडेन उलोवन वाडविवाड जाल्या उपरांत ताका जिवेशी मारूंक येवजिताले. हें आयकून भावां भयणींनी ताका शेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा थावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्ख्या जुडेयांत, गालिल्यांत आनी सामारियेंत पवित्र सोबा संवस्थायेन जियेताली आनी तिचो विकास जातालो आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे घोटायेन भरोन ती वाडत वेताली. पेद्रू लिड्डेंत आनी जोप्पांत गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिड्डेंत रावलोल्या भोक्तांशी पावलो. थंय ताका इनायास नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो खाटीर पडलोलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, इनायास, जेजू क्रिस्त तुका बरो कोत्ता, उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोकडोच उठलो. लिड्डेंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी तीं सगळीं सोम्याचीं पाटलावदारां जालीं. जोप्पा नोगरांत ताबिता नांवाची एक भोक्तीण आसली. तिच्या नांवाचो अर्थ चिटोल. आपल्या जिवितांत ती सदांच खूब दयाळ कोन्यो कोत्ताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. तांणी ताका धुली आनी उपरांत वयल्या वस्र्यांत दवरली. लिड्डा जोप्पाक लागीं म्हणटच पेद्रू थंय आसा म्हूण शिसांनी आयकलें तेन्ना दोगां दादल्यांक तांचेशी पाठयले. अशें सांगून वेगीं आमचेशी ये. पेद्रू उठलो आनी तांचे बरोबर गेलो. थंय पावना फुडें ताका तांणी उंचल्या वस्र्यांत व्हेलो. ताका वेदो घालून सगळ्या विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक ताबितान आंगलीं आनी आवरोणां केल्लीं तीं ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगळ्यांक भायर धाडल्यो आनी दिमेर रावन मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन पोत्तोन ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळयोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोक्तांक आनी विधवांक आपयलीं आनी तांकां ती जिवी जाल्ली दाखयली. ही खबर सगळ्या जोप्पाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर भावार्थ दवरलो. आनी पेद्रू कोण एका सिमांव चामारागेर जोप्पांत जायते दीस रावलो. देवाचें उतर हें